सध्या राज्यात E20 मिश्रीत पेट्रोल जे आसा ते सगळ्या पेट्रोल पंपांनी पाविल्ले आसा आणि अशा तरेचे बोर्ड आमकां मारिल्ले दिश्टी पडटा E20 ट्रस्टेड सेफ म्हणून ते. पूण आमी एक आढावो घेवया की बायकांक किंवा कारींक ताचो कितें परिणाम तांचो जाल्लेलो आसा. तर आमच्या बरोबर आसा पणजेचोच एक मेकॅनीक, तेजें नांव सतीश. सतीश, सध्या आतां E20 खातीर जे मिश्रीत पेट्रोल येवपाक लागलेलें आसा ताका लागून कांय गाडयांक प्रॉब्लेम येवपाक लागिल्ले आसा तुमच्या कडेन? येवपाक लागलेले मागीर BS4 गाडी आनी BS3 गाडी आहा पळय तांकां मातशे प्रॉब्लम येवपाक लागलेले. कित्याक तेंचेर भितर जी रब्बर सिस्टम आसता पळय, रब्बर सिस्टम ती रोखडी मातशी प्रॉब्लम जावपाक लागला. ते पेट्रोल लिकेज जावपाक लागला, खंयचे पेट्रोल सगळे भायर हे जावपाक लागला. ते खूब प्रॉब्लम जाता पेट्रोलाक लागून. ते आणि BS6 म्हणून आसता ते इंजिनाक तेका येता. BS6 इंजिनाक तांकां हरशी कांय प्रॉब्लम ना, कित्याक तांकां रब्बर सिस्टम भितर कांय ना न्हू. ते कितें जाता, ते 4 व्हिलर टायप म्हणजे ते कितें जाता डायरेक्ट पेट्रोल भितर येता. हेंचे भितर BS4 आनी BS3 आहा पळय ते कितें जाता, भितर पेट्रोल जमा जाता, भितर ती रब्बर सिस्टम आसता, वाल सिस्टम आसता, ते भितरले मातशे कट सिस्टम पडटा आनी तांकां मागीर पेट्रोल लिकेज जावपाक मागीर त्रास जाता मातशे. म्हणजे त्यो BS3 BS4 ज्यो आसता तांकां कार्बोरेटर आसता आणि BS6 इंजिन आसता ताका कितें ते इंजेक्टर आसता. म्हणजे ते कितें पेट्रोल तुका डायरेक्ट भितर वयता. ताका बारीक इल्ले सर्क्युलेशन हें बारीक तशें कांय ना सिस्टम. ते पेट्रोल डायरेक्ट भितर वयता. ते ताका लागून त्या गाडयांक चडशे इश्यू ना. फक्त BS4 आनी BS3 मातशे प्रॉब्लम आहा गाडयांक. म्हणजे सोंप्या भाशेन जर तुमकां सांगपाचें जालें जाल्यार ज्या गाडयांक कार्बोरेटर आसता त्या गाडयांक हो प्रॉब्लेम येवपाक लागिल्लो आसता. पूण इंजेक्टर ज्या गाडयांक आसा म्हणजे BS6 जी इंजिनां मागीर येयली तांकां हो सद्या प्रॉब्लेम ना. त्या गाडयांक तो प्रॉब्लेम ना सद्या. मेन प्रॉब्लेम कितें म्हणून येवपाक लागला? मेन म्हणजे तेंचे ते बारीक वाल सिस्टम आसता पळय, बारीक रब्बर बारीक सिस्टम आसता पळय भितर. कितें गाडी बंद पडटा? बंद पडटा. चडशे पेट्रोल लिकेज जावपा ते भितरल्यान पिड्यार जाता. ते भितर जे पेट्रोल हे आता पळय रब्बर आसता भितर पळय तांकां कट पडून ते पेट्रोल लिकेज जाता. लिकेज जावंक लागले काय ते कितें जाता, पेट्रोल चडशे भायर पडटा आनी पेट्रोल मागीर हे जाता, वेस्ट जाता चडशे. म्हणून ते इश्यू फक्त रब्बर भितर पिड्यार जाता म्हणून ती प्रॉब्लम जाता गाडयांक. थोडे म्हणटा मायलेजूय देंवलें म्हणून. मायलेजूय देंवता. मागीर पेट्रोल मायलेज म्हणजे कितें, पेट्रोल जशें लिकेज जाल्यार लोकांक दिसता कितें पेट्रोल काबार जाता खाता, पूण तशें लिकेज पेट्रोल चड जाता म्हणून ते हे जाता ते. आतां आमच्या गोंयांत आमी खुबश्यो गाडयो पळय RX 100 यामाहा गाडयो चलता, बुलेटी आसा आमच्या, म्हणजे त्यो गाडयो मागीर उरल्यो. हय, आतां पळोवंक जाय न्हू फुडें कशें कितें जाता. तेंची सिस्टमूय कितें ओल्ड गाडी आहा न्हू, तांकां आतां कशें कितें प्रॉब्लम बी जातालो जाल्यार मागीर ते प्रॉब्लम आसतले तशें. आतां हेजेर सद्या कितें उपाय बीन येयला तुका दिसता? उपाय बीन सद्या आतां आमच्या हितून तर सद्या कांय ना उपाय. कित्याक तुमी समजा कार्बोरेटर क्लीन करून दिलो जाल्यार फुडें ताका टिकतली असो ताका उपाय ना सद्या. उपाय ना. तितल्या पुरती मातशें चलता, एक 15 दीस एक म्हयनोभर चलता. जसो आसा तसो सेम प्रॉब्लम इश्यू जाता तो. म्हणून आमी कितें कस्टमराक जाता, जर प्रॉब्लम सॉल्व जायना जाल्यार तो एक नवो घालपाचो, नाल्यार आनीक ऑप्शन ना ताका. तसो हा इश्यू तो. आनी व्हडल्या गाडयांक बीन कशें माहिती 4 व्हिलरींक? त्या गाडयांक 4 व्हिलर ते इंजेक्टर न्हू, तांकां ही सिस्टम ना गाडयांक न्हू. ते तुका डायरेक्ट इंजेक्टर तांकां असली सिस्टम कांय ना. ते कार्बोरेटरांक आहा ते ताका बारीक सिस्टम, बारीक रब्बर सिस्टम आसा, तेच प्रॉब्लम जाता मातशें ताका लागून. आतां E25 जर इतलो प्रॉब्लेम करपाक लागिल्लो आसा जाल्यार E85 बीन येवपाचें आहा ते मागीर. आतां ते सांगूंक शकना आतां कितें गाडी सद्या तरी सद्या आतां हें नुकतें स्टार्ट जाल्ल्या कारणान अजून तरी लोकांक कळोंक ना की ते कार्बोरेटरान म्हणजे प्रॉब्लेम जाता म्हणून. मागीर फुडें प्रॉब्लेम हे वाडूंकूय शकता, कारण अजून ते सद्या स्टार्ट जाला न्हू. सद्या स्टार्ट जाता. फुडें वाडूंक शकता. आतां सांगूंक शकना आतां कितें जातलें फुडें. आनी ते कितें तरी हे करपाक जाय ते न्हू. ताका लागून ते आतां BS6 गाडयांक कांय प्रॉब्लम ना. ओल्ड गाडयांकूच प्रॉब्लम आहा गाडयांक ते, आनीक कांय इश्यू ना तेजेर. बरी म्हायती दिली ते आमच्या दर्शकांक. थँक्यू. थँक्यू. पणजे आमी हेर ज्यो बायक रिपेअर्स करता तो मेकॅनीक सतीश ताचे कडेन विचारलें की कशा तरेन ह्या BS3 BS4 हांकां प्रॉब्लेम येता हें कळ्ळें कार्बोरेटराच्या. पणजेचो एक फक्त यामाहा बायक ज्यो आसा त्यो रिपेअर करपी असो स्पेशलिस्ट मेकॅनीक युवराज ताचें नांव. तो कितलींशींच वर्सां फक्त यामाहा बायकूच रिपेअर करता. आनी यामाहा बायक म्हटली काय कितें ती विंटेज ह्या कॅटेगरीन येता, म्हणजे तांकां कार्बोरेटरूच लागता. यामाहा तशें बुलेट्सांक लेगीत. सद्या आतां ह्यो यामाहान आमच्यो विंटेज कार आसा त्यो भविश्यांत कश्यो चलोवपाच्यो काय ह्यो E20 इथेनॉल मिश्रीत पेट्रोलाचेर ताका विचारया. सद्या कितें ह्या बायकांक प्रॉब्लेम येवपाक लागिल्ले आसा? प्रॉब्लेम येताच. प्रॉब्लेम पेट्रोलान जाता. पूण म्हाका कोणें फोन केल्लो पळय कस्टमरान सांगला प्रॉब्लेम जाता म्हणून बायकीक. जर कार्बोरेटर काडून पेट्रोल जर भायर उडयत आनी क्लीन करीत जाल्यार प्रॉब्लेम सॉल्व जाता म्हणटा तो. म्हणजे स्टार्ट जाता, नाल्यार स्टार्टींग प्रॉब्लेम जाता म्हणटा.
म्हणजे एकदा समज कार्बोरेटर क्लीन केलो जाल्यार स्टार्ट जाता म्हणटात चलता मागीर परतून तोच प्रॉब्लेम येता. प्रॉब्लेम जाता सेम प्रॉब्लेम जाता. पूण सद्या हो तुका एक प्रॉब्लेम येयला पूण अश्यो असंख्य यामाहा बायक सद्या गोंयांत चलता तांकां प्रॉब्लेम येयला. अजून पर्यंत आतां कित्याक तुका सांगलें न्ही, पावसान मातशी गाडी लेस सपोज आतां फुडें फुडें कळटलें न्हू, आतां चडशे गाडी बंद आसता पूण सांगतले कस्टमर फुडें फुडें. हय सद्या आतां कितें यामाहा बीन अश्यो गाडयो ज्यो आसता कोणी बुलेट बीन पावसान सहजा भायर काडिना तांकां भितून दवरता ताका लागून आजून सद्या तरी अशे प्रॉब्लेम्स ताजे कडेन पावूंक ना अशें तांचें म्हणणें आसा. हय सारकें कित्याक चडशे गाडी बंद आसता. आतां 1-2 दीस पावस ना म्हणून काम येयला, नाल्यार काम नसलें सारकें. पूण अशें कळ्ळां की कार्बोरेटर आसा त्या बायकींग हे प्रॉब्लेम येयल्ले आसा. कस्टमरान 2 फ्रेंडांनी फोन करून सांगला अशें जाला म्हणून. हय पूण हांव मागीर तूं आतां हो आमचो युवराज तो यामाहाचो स्पेशलिस्ट यामाहा बायकींचो म्हणजे तुजे कडेन बेळगांवच्यान सुद्दां गाडयो हांगा येता, कुडाळच्यान लोक येता म्हणजे ताका आवाजाचेरूच कळटा की इंजिनान कितें प्रॉब्लेम आहा. सो तुवें बीन असो कितें उपाय सोदून काडला की बाबा हेजेर आतां प्रॉब्लेम येयलो जाल्यार आपूण हें कितें तरी करपाक शकता. अजून तरी हांवें कांयच हें करूंक ना सांगचें म्हटल्यार, पूण पळोवंक जाय इन फ्युचर जाल्यार सेम कितें जाता जाल्यार ट्राय करपाक जाय कितें सोल्युशन सगळ्यो आमच्यो विंटेज बायक मरे सगळ्यो मारच्यो पडटल्यो कोणच्या स्क्रॅपाक दवरचें पडटलें, कांयच फायदो ना. आतां जितलो व्हॅल्यू आहा पळय ते स्क्रॅप करचें पडटलें. थोडे बायक ते इंजेक्टर म्हणटात मरे ते BS6 बी तशें कितें बीन लावपाक मेळटा आमच्या यामा बायक. ना 4 स्टॉकाक ते 2 स्टॉकाक लागना ते. ना आमच्यो ज्यो पोन्न्यो गाडयो आसा जश्यो की बुलेट यामाहा हांकां लोक इतले पयशे दिवपाक रेडी आसा जितले आतां नव्यो गाडयो येता तांकां सुद्दां किंमत तितली ना. म्हणजे लोक सांबाळून दवरता आनी ताका एक महत्व आसा विंटेज गाडयेक आमच्या की लोक सांगीत ती रेट दिवपाक रेडी आसा. पूण हे समज म्हणजे E20 पेट्रोल समज अशें येयलें मिश्रीत आनी ते सपोर्ट करिना जाल्यार ह्या सगळ्या गाडयांचे व्हॅल्यू देंवतले कधी. 100%. पोन्न्यो गाडयो कितल्या रेटीन मागता लोक तुमच्या ते गाडयेचेर डिपेंड आसा. जशी गाडीची कंडिशन आहा पळय 1,00,000-1.5 लाखा वयर गाडयो वयतात, इवन 2 लाख सुद्दां चलता गाडी, 2 लाख सुद्दां. पूण ते कस्टमर डिपेंड आसा गाडयेचे कंडिशन प्रमाणे तशें आसा. अशा तरेन लोक सांबाळून दवरतात ह्यो पोन्न्यो गाडयो आपली पयलीची गाडी म्हणून. आनी जुनें इंजीन म्हटल्यार ताका एक वेगळो व्हॅल्यू आसता. 2 स्ट्रोक तशेंच बुलेटींकूय जालें, पोन्न्यो बुलेटी पोन्न्यो यामा लोक तांकां एक वेगळो डिमांड कसो आहा. तो डिमांड सावंडाक लागून फायरिंगाक लागून चड डिमांड तांकां, सावंडान फायरिंग लागून. इवन RD 350 सुद्दां चड डिमांडान आसा. एटलिस्ट 13 lakhs 15 lakhs RD चलता. इतली ओल्ड बायक जावन आसा 12 लाखा वयर RD चलता. 12 लाख 100% वयता गाडी. पूण तशें आहा. आतां फुडें कितें जातलें आमी सांगूंक शकना बायकींचे. आतां हे जर E20 पेट्रोल जें आसा तें समज ह्या गाडयेक कार्बोरेटर आशिल्ल्या बायकींक जर सपोर्ट करिना जाल्यार आमच्यो विंटेज कार जश्यो बुलेट्स यामाहा तश्यो RD मागीर त्यो आमच्यो स्कुटरी आसा थोड्यो त्यो गोंयांत खूब चलता. लोकांनी त्यो सांबाळून दवरिल्ल्यो आसा आनी ते एक दायज कशें जालेलें आसा. त्या गाडयांचेर कितें हावळ येतली काय त्यो अश्योच धूळ खायत पडटल्यो काय असो एक आतां सद्या प्रश्न उप्रासता सद्या तरी. तुवें बरी इन्फॉर्मेशन दिली, थँक्यू. थँक्यू. कांय ग्राहकांक तांकां ह्या E20 इथेनॉल मिश्रीत पेट्रोलाक लागून अडचणी येवपाक लागिल्ल्यो आसा. आमी पयलो फाटीं एक व्हिडियो बरो व्हायरल जाल्लो की तो एकटो एका घाटार बंद पडलो आनी तो गाडयो बिडयो घालपाक लागलो. अशा तरेन आमी मॅकानिकां कडेन आयिल्ले आसा जाल्यार आमकां एक अशी गाडी हांगासर बंद पडलेली दिश्टी पडला जी E20 ह्या मिश्रीत पेट्रोला खातीर बंद पडिल्ली आसा म्हणून ती गाडी हांगासर ते करतात. तेजो पात्रांव तूं उलयता बाई कितें मातशें कित्या खातीर बंद पडली ही गाडी? मायलेज कमी दिता भाई ही गाडी कित्याक बंद पडला? हे बंद पडू ना, हे मायलेज कमी आहे. हय मायलेज कमी आहे का? मायलेज कमी आली हय म्हणजे पयलीं कितली येताली? पहिले 45 येताले आता 30 येता. ती गाडी आतां पयलीं 40 येताली म्हणटा ती आतां 30 येवपाक लागला. 10 किलोमिटर देंविल्ले आसा. हे E20 मिश्रीत पेट्रोलाक लागून गाडयेक अडचणी येवपाक लागल्या खंय? तुमच्या कडेन गाडयो येवपाक लागला? ना सद्याक अजून कांय येवना. ना सद्याक ना. येता पूण ताका प्रॉब्लेम बीन तसो? सद्याक अजून प्रॉब्लेम जावंक ना. म्हणजे अजून तसो प्रॉब्लेम जावंक ना ना अजून येवना. पोन्न्या गाडयेक बीन असो येता? सद्याक ना इतले पण मातशें फ्लोट जाता इतले आनी व्हडलें कांय ना. फ्लोट जाता? हय बस आनी कांय ना. पूण कितें म्हणटा तुका दिसता त्यो चलतल्यो तेजेर गाडये म्हणजे आतां फुडें मागीर E85 येवपाचें आहा न्हू इथेनॉल? कांय सांगूंक जायना, कांय उलोवंक जायना. चलता ते पळोवपाची. तशें न्हू आनी समज येयले जाल्यार मागीर ताका कितें म्हणून तें सोल्युशन आसपाक शकता? कंपनी काडटा ते पळोवंक जाय न्हू.
कंपनीकडे आणि पोन्न्यो गाडयो मागीर नो आयडिया है ना सांग जायना काय आपको क्या लगता है भाई तुम ही सांग मरे तुम कहाँ से है यूपी से यूपी और तुम्हारे यहाँ बहुत प्रॉब्लम आया है लगता है अब मालूम नहीं मेरे को मैं इधर है ना मालूम नहीं हाँ हाँ भाई कितें जाणा आमचें पेट्रोल लीक जाता पेट्रोल भोंवन पेट्रोल प्लोट बीन घालता आमी कांय इफेक्ट येयना आमकां अजून इफेक्ट मेळा तसो E20चो इफेक्ट म्हणजे लिकेज न्हू पेट्रोल लीक जाता पेट्रोल मायलेज येयना तुका मायलेज देंवता हय मायलेज प्रॉब्लेम ऑल फकत ओल्ड गाडी ओल्ड हे ते 4G 3G HT पण इंजेक्टाचे प्रॉब्लेम काय ना हेजे ओल्ड गाडीचे प्रॉब्लेम आता न्यू गाडयो आहा त्यो E25 मेरेन सपोर्ट करता दिसता हय हय ती कोत्ता ओल्ड गाडी करिना ओके थँक्यू फाटी ते एकदा B6 बीन अशें ते सिक्स म्हणजे ते न्यू म्हणून ते तेंचे इफेक्ट काय नाही ना हेंका आतां ओल्ड गाडयांक आहा BS6 येता हय बेस तुका तुवें तेणी मार्किंग केलें न्हू गाडयेन हो पळय E220 म्हणून आहा पळय ते काय ना तांकां काय हो पळय तिका बरयला पळय सिटाचे सकयल तांकां येना प्रॉब्लेम आनी ते पयलीं B4 आसले ते ती आमची 3G 4G तांकां प्रॉब्लेम येयला ते म्हणजे आतां येवपाक शकता आतां कशें ते गाडी सॉल्व जावन अजून प्रॉब्लेम आहा येयले काय प्रॉब्लेम ताका कितें सॉल्युशन कितें मागीर सॉल्युशन आमी कार्बेटर मातशें सेटींग करून कितें कितें करून दिता ना आतां समज सेटींग केलें मागीर परतून मागीर घालपाक शकता इथेनॉल आतां मेवता इटर्नली प्लेन पेट्रोल मेवना आतां तुमी म्हणटा ते तेजेर सॉल्युशन काडलें आतां समजा एकदा गाडी डॅमेज जाली समज E20 म्हणजे तुमच्या कडेन तो येयलो कस्टमर मागीर तो समज तुवें कार्बोरेटर लीप केलो काय मागीर परतून मागीर सपोर्ट करतली मातशें टेम्पररी चलता ती सपोर्ट चलता थोडे दीस चलता ती परत बंद पडटल्यो हय 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 ते फुडें मागीर E85 येवपाचें आहा मरे तेन्ना मागीर जातलें तेन्ना ते एक गाडयो बंद करच्यो पडटल्यो ओल्ड आहा त्यो तेच म्हणटा हांव जुन्यो गाडयो बंद करच्यो पडटल्यो बंद करच्यो पडटल्यो हे चलचें ना म्हणजे आमचे बीन आतां Yamaha RX100 बीन सगळे बंद करचे पडटा बुलेट बीन रे ते मागीर चलचें ना न्हू BS6 सगळे चलतले BS6 प्रॉब्लेम ना ओल्ड बुलेटी बीन चलचे ना मागीर ना डिफिकल्ट ओके तर अशा तरेन आतां सद्या आमी जे विचारल्या की आमकां आयकोंक मेळ्ळें की पोन्न्यो ज्यो गाडयो आहा त्यो चलच्यो ना भाई तुमी कितें प्रॉब्लेम जाला गाडयेक काय ना लाईट तिथलं भाई तू कोंकणी बोलता तुम एक मोटरसाइकिल रिपेयर करता है हाँ हाँ आपको क्या लगता है E20 अगर मिश्रित पेट्रोल गाड़ी में मिल रहा है तो गाड़ी चलता है अच्छा बराबर नहीं चलता है माइलेज नहीं आता है और कार्बोरेटर ख़राब होता है उसका हाँ फ्लोट पिन जाता है पेट्रोल लीक हो रहा है बहुत प्रॉब्लम आ रहा है उसको अभी तक कितना प्रॉब्लम आया गाड़ी को ऐसा बहुत गाड़ी अभी आ चुका है कार्बोरेटर का प्रॉब्लम हो गया माइलेज कम है और बहुत ऐसा कुछ है तो उसको क्या सोल्यूशन देते आप लोग सोल्यूशन अभी ओल्ड पुराना बाइक है ना उसको तो वो प्रॉब्लम बहुत है नया वाला को उतना नहीं है BS6 को प्रॉब्लम नहीं है 6 को नहीं है ओल्ड का ही है अभी तक जितना प्रॉब्लम आया ओल्ड मॉडल का ही आया है ये पुराना गाड़ी क्या घर पे ही रखना पड़ेगा अभी वही तो अब पेट्रोल का अभी कुछ तो ये सोल्यूशन निकालना पड़ेगा ना तो हमारे पास वगैरह जुना गाड़ी है उसका अभी कार्बोरेटर एक बार अगर परेशानी आ गया तो एक बार कार्बोरेटर आप ठीक करके देंगे वापस वो प्रॉब्लम फिर से आ सकता है वापस प्रॉब्लम आएगा ये हाँ आएगा डेंजर है ना रे गाड़ी हमारा पुराना भी बंद करना पड़ेगा पुराना गाड़ी सब अभी स्क्रैप में डालना पड़ जाएगा अभी जिस हिसाब से पेट्रोल आया है वैसा और इसके आगे वो E85 भी आने वाला है तब ये BS6 चलेगा गाड़ी वो सब तो आगे देखो आगे का जैसा आएगा वैसा सब सोल्यूशन निकालना पड़ेगा ना अभी तो जो है उतना ही में भी ये सब चल रहा है अभी क्या कस्टमर बढ़ गया है इन दिनों में E25 आने के बाद हाँ प्रॉब्लम बहुत आ रहा है तो बढ़ेगा ही ना अभी कार्बोरेटर का प्रॉब्लम माइलेज कम मतलब इंजन में माइलेज तो कम हो ही रहा है हाँ कार्बोरेटर का प्रॉब्लम बहुत आ रहा है अभी मतलब क्या होता है उसमें एक्चुअली फ्लोट पिन ख़राब होता है फ्लोट जाता है गाड़ी फ्लोट होने लगता है पेट्रोल लीकेज ये सब चालू हो जाता है एक्चुअली फ्लोट पिन तब ख़राब होता है ना जब कार्बोरेटर में पानी मिल जाता है तो पानी तो उसमें नहीं जाता है ये सब गाड़ी में पानी नहीं जाता एक्टिवा में लेकिन ये अभी पेट्रोल की वजह से इतना आ रहा है प्रॉब्लम फ्लोट पिन का जो प्रॉब्लम आता है ना वो E25 के व्यतिरिक्त कब आता है
इसके पहले तो अभी तक नहीं था इतना प्रॉब्लम। अगर आता है गाड़ी को तो क्यों, किस वजह से आता है? अब पेट्रोल में कुछ अभी कुछ खराबी रहा तो आता है ना। हाँ, तो ये सपोर्ट नहीं कर रहा है E20 कर रहा है वो। म्हणजे आता त्यांच्यानी म्हटलेल्या प्रमाणे जे E25 मिश्रीत पेट्रोल आसा ते BS6 जे नवे इंजीन मागीर ते मॉडेल गाडयांक आयले बायकांक बीन, सो तांकां ती पेट्रोल सपोर्ट करता. बट ह्यो जुन्यो गाडयो आसा ते BS4 बीन म्हणटा तो तांकां त्यो सपोर्ट करना. आतां त्या पोन्न्या गाडयांक कितें एक सोल्युशन काडचें पडटलें काय, हो एक गंभीर प्रश्न आतां जेंच्या कडेन जुन्यो गाडयो आसा तेंच्या कडेन उप्राशिल्लो आसा. सध्या आमी पळयलें की दुचाकी ज्यो आसा म्हणजे मोटरसायकल किंवा बायक्स ज्यो आसा तांकां जी जुनी इंजिन्स आसा म्हणजे BS3 BS4 हांकां प्रॉब्लेम येता, BS6 येयना. आतां कारीचो मेकॅनीक आमच्या बरोबर आसा, ताका विचारया की आतां कारींग हो प्रॉब्लेम E25 लागून येवपाक लागिल्लो आसा सध्या राज्यांत. सध्या कितें आहा न्ही, पेट्रोल येयला कांयच प्रॉब्लम ना नये गाडयांक. पोन्ने गाडयांकूच प्रॉब्लम आसा, कित्याक आमकां ते स्टार्टींग प्रॉब्लम बी जाता मातशें. पूण अजून तेजो 100% आमचे कडेन तुका आन्सर दिवपाक शकना. म्हणजे आतां नव्यो गाडयो म्हणजे खंयच्या साल्या उपरांत सगळे येयले ते 2000 म्हाका BS6 येयल्या न्ही गाडयो, तांकां कांयच प्रॉब्लम ना. म्हणजे खंयच्या वर्सा उपरांतल्यान म्हणटात? BS6 येयल्या म्हाका आतां 24 येयल्या ते दिसता म्हाका. 23 दिसता. 23 काय 24 कितें अशें येयल्या. तेजे फुडले गाडयो आहा न्ही तांकां कांयच प्रॉब्लम ना, फक्त ओल्ड गाडयांकूच प्रॉब्लम. ओल्ड एक गाडयांक कार्बोरेटर ना, तांकां इंजेक्टर आसा. इंजेक्टर आसा, सो त्या कार्बेटर आनी इंजेक्टर आहा तांकां, पूण आतां ते सगळे सेन्सराचेर चलता न्ही गाडयो. सो तांकां येवचें ना प्रॉब्लेम. पूण राज्यान आमी पळयता की प्रॉब्लेम नव्यो गाडयो फॉर्च्युनर बीन तांकां येता म्हणटा. उलोवपाचे खूब प्रॉब्लम आसा न्ही, उलयता एक ते थोड्यांक खबरूच नासतना उलयता न्ही. सध्या कॉन्ट्रोवर्सी आसा म्हणटा तूं, अजून सध्या तितले प्रूफ जावंक ना. कांय ना, प्रूफ जावंक ना. तर ह्या E20 इथेनॉल मिश्रीत पेट्रोला खातीर कांय गाडयांक सध्या अडचणी येवपाक लागिल्ल्यो आसा. ते म्हटल्यार पोन्ने इंजीन म्हटल्यार BS3 BS4 ह्या गाडयांक म्हणटात ते इंजीन येता. सोंप्या भाशेंत म्हणपाचें जालें जाल्यार ज्या गाडयांक कार्बोरेटर आसा तांकां ह्यो अडचणी येवपाक लागिल्ल्यो आसा. पूण आजून तसो प्रभाव तितलो वाडिल्लो ना. पूण भविश्यांत तसो प्रभाव वाडलो जाल्यार हाची कितें जतनाय घेवची पडटली, हाका एक व्हडलो विचार करचो पडटलो. बाकीच्यो ज्यो गाडयो मागीर ताच्या उपरांत येयला ताका कांय प्रॉब्लेम ना. BS6 जेंकां इंजीन आसा, जेंकां इंजेक्टर आसता ज्या बायकांक, तांकां कांय प्रॉब्लेम ना सध्या तरी, अशें मुखार आयिल्लें आसा. पूण भविश्यांत E85 बीन अशें येवपाचें आसा इथेनॉल म्हणटात ते आयले जाल्यार आनीक कितें तेजेर उपाय कोण काडपाक शकता काय सरकार, हाचेरूय विचार करचो पडटलो. मात्र सध्या तरी ही स्थिती जी आमकां लोकां कडेन वचून जेन्ना आमी ग्रावंडार भोंवले तेन्ना कळिल्ली आसा. तुमकां कितें मत आसा तुमचें, तुमकां कितें प्रॉब्लेम येवपाक लागिल्लो आसा इथेनॉल ह्या पेट्रोल मिश्रीत पेट्रोलाक लागून, त्याची निश्चित आमकां प्रतिक्रिया दियात आनी पळयत रावात गोमंतक TV.